तर देव आमकां कितेंच करना गी. जर तर हांवें पाताक केलें तर देव वगेच रावता गे. देव आमकां कितेंच करना गी. देव आमकां जागयता. जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 ओळ 2. जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 3 ओळ 2 आमी पळयता कशें देव जागयता. जागवण आमकां कशी तो दिता. 3 verses 2. उठ आनी निनेवेक त्या ओट शहराक वच आनी जे सगळे हांव तुका सांगतलो ते त्या शहरांतल्या निवास्यांक परगट कर. देव जोना प्रवादीक विंचता आनी सांगता तूं उठ आनी वच निनिवे शहराक वच, कित्याक तो लोक पातकी जाला. जर तर ताणें पाताक रडना तर सगळो नाश जातलो. देव विंचून काडटा प्रवाद्यांक ताजी खबर दिवंक. देव विंचून काडटा बऱ्या मनशांक ताजी उतरां लोकांक दिवच्या खातीर. देव जागोवणेची उतरां दिता. जिणी बदला पाताक रडा. जिणी बदला पाताक रडा. आनी ही रेतीर जावन आसाय ह्या सलेस विशया खातीर. देवाचे उतार आमी नियाळचे. देवाचे उतराचो संभ्रम आमी करता. संभ्रम म्हळ्यार देवाचे उतार नियाळून त्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत बांदून हाडच्या खातीर. आनी देव उलयता. हर एक फावटी पवित्र पुस्तकांत हांव देव उलयता. हांगासर आमी पळयता जोना प्रवादीक देवान विसचें आनी तांचे निनिवेक वचून तांची जिणी बदल. त्या देखून जागवण तो दिता. दुसऱ्यान देव कित्याक आमकां जागवण दिता. आमची पातकांच्या वयर कित्याक तो जागवण आमकां दिता. जोना प्रवादीचो ग्रंथ अध्याय 4 ओळ 7-9. जोना प्रवादी अध्याय 4 ओळ 7-9. तेन्ना सर्वेस्पर देवान एंडेलाच्या एक झाडांक कीड लागाशी केली आनी हे किडे वरवीं ते बावून गेले. उपरांत सूर्य उदेताच देवान उदें दितावन एक खर वारें वळाशें केले. जोनाच्या तकलेन तितले वात लागले की तो झींट मरून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण ताणें मागले आनी म्हणलें वंशचे प्रास हांव मेल्यार बरें. देवान जोनाक म्हणलें एंडेलाच्या झाडाक लागून तुवें रागार जावचें सारकें. ताणें जाप दिली हांवें रागार जावचें वय मोरा पर्यंत रागार जावचें खरेंच सारकें. आमी पळयता जोना प्रवादी ताका मोन्ना तरी निनिवे शहराक पावता. निनिवे शहराक पावले उपरांत तो सांगता 40 दीस मात्र बाकी उरल्यात. 40 दिसा उपरांत सगळे निनिवे नाश जावन वेतले. सगळे मन जात आनी हांगासर वस्ती करचे सर लोक नाश जावन वेतले. कित्याक तुमी पातकांत आसा. देवान ही खबर दिवंक तुमकां धाडल्या. 40 दिसांचें मिशन जोना प्रवादीचे आखेर जातच निनिवे शहरांतून भायर येवन रावता आनी निनिवे शहर पळोवंक प्रारंभ करता. खंयच्या वेळाक हे निनिवे शहर नाश जातलें. सोडोम आनी गोमोराच्या वयर कशें सर्गात हांवन उजो पडलो आनी सगळें सोडोम आनी गोमोरा शहर नाश जालें. त्याच रितीर आतां निनिवे शहर नाश जाता की पळोवया. पयस रावन पळयता थंयच एक ल्हानशें एक क्रिपर एक जड आसलें ताच्या सावळेक रावन पळयता. पूण देव तें जड नाश करता. तें नाश केल्ल्या वेळार सूर्याचे किरणां तकलेक पडिल्ल्या वेळार जोना प्रवादी बोमारता देवा विरोध. देवा विरोध बोमारता कित्याक वोत ताच्या तकलेक पडलें. पूण देव ताका शिकयता बुध हांगासर केवल एक जड तुज्या तकलेक सावळी दितालें तें जड आज नाश जालें म्हणून तूं इतलो म्हजे वयर गरम जालाय, म्हजे वयर रागार जालाय आनी मरण येचें म्हणून आशेताय. तर हो लोक निनिवेचो लोक तांणी 40 दिसांचे उपवास केले. मन जाती आनी मनशां सकडांनी उपवास करून तांणी मागलें आनी रुदान केलें तांच्या पातक्या जिणे खातीर. पूण तांच्या खातीर हांवें मोग दाखयनाका गी. केवल तुका मात्र एका ल्हानशा झाडाचो मोग गी. देव हर एकल्यांचो मोग करता. देव आशेता कोणेंच आमी नाश जायनाये. आमी पातकांच्या कोंडार आसांव तरी देव आशेता आमी नाश जावंक नजो. कित्याक ही जावन आसा देवाची खुशी. देव आशेता आमी ताजे थंय एक जाय ताजे पवित्रपण आमचे थंय येत जाय. आमकां रसलोसो उद्देश तो.
पयल्या कुंभाराच्या दुतोनींत आमी शिकल्या वाय डीड गॉड क्रिएट मी, देवान कित्याक म्हाका रस धरलें. सबार जाणां वडिलां आसात, भुरगीं लागीं आसा तर भुरग्यां लागीं इसारा तुमकां आन्सरां कळीत आसा की म्हाका कळीत ना. 4 आन्सरां आसात, 4 सांगूंक जाय. देवान म्हाका कित्याक रस धरलें? टू नो हिम, ताका जाणा जावंक. टू लव हिम, ताजो मोग करूंक. टू सर्व हिम, ताजी सेवा करूंक. आनी 4थें आनी निमाणें, मरण पावले उपरांत सर्गा राजांत ताजे समोर आसूंक. 4 कारणां खातीर देवान आमकां रस धरलें. जर तर हर एक पावटी आमी पाता करता, देवा तर आमी पयस वेता, आमी देवान रस दिल्ल्या उद्देशाच्या विरोध आमी जियेता, त्या देखून आमी पाता करता आनी देवाश येता. आमी परत ताजे ते येवंक जाय, कित्याक आमी आमची जिणी आमी बदलूंक जाय. त्या देखून देव आमकां राखून रावता. लुकास वांजेल अध्याय 15 आमी पळयता. हांगासर वेचीक पुताची काणी लंब आसा. वेचीक पुताची काणी तुमी आयकले जावंक पुरो. अध्याय 15 लुकास वांजेल. दुसरो पूत ताजे आस्त पुरो सर विकून पयस गेलो तरी ताजो बापूय ताका राखून आसलो. जेन्ना दुसरो पूत सुकोन गेल्लो पूत परत फाटी येता आसतना तो सांगता, बाबा हांव तुजो पूत जावंक योग्य न्ही, तुज्या कामाच्या सारकें एकल्याक म्हाका पळय. कशें असलें रिएक्शन बापूयचें? तक्षण तो आपयता ताज्या कामागारांक. हाका एक बरो दोगलो घाला, ताजे वस्तूर मेळ्ळें आसलें जावंक पुरो. ताज्या पांयांक मोचे घाला, बरे शूज घाला, ताज्या बोटाक रिंग घाला आनी बरो पुश्टी जानवर मारा. आज आमी फेस्त करूंक आसा, कित्याक सुकोन गेल्लो म्हजो पूत आज फाटी आयला. देव राखून रावता, हर एकल्या मनशाक तो राखून रावता. कसलीच म्हजी पातकां जावंक पुरो, कसलेंच म्हजें जिवीत जावंक पुरो, खंयचींच म्हजी पातकां जावंक पुरो, कितली भिरांकूळ जाल्यार देव आमकां बक्षिता, देव राखून रावता. त्या देखून इगर्ज मत आमकां शिकयता वर्साक कितले पावटी आमी कुमसार जायचे? वर्साक 1 पावटी म्हणी आमी कुमसार जायचे. 1 पावटी जाल्यार पुरोगी, 1 पावटी जाल्यार पुरोगी. म्हयन्याक 1 पावटी म्हणी जायचे, म्हयन्याक 1 पावटी म्हणी जायचे. कित्याक हर एक आमच्या पाताक देवाची कृपा आमच्या जिवितार ब्लॉक करता. आमच्या जिविताचेर देवाची कृपा वळा जायतर, देवाचे आशिर्वादां वळा जायतर, देवाचे बेसां म्हजे वयर म्हज्या कुटुंबाचेर आसा जायतर म्हज्या जिवितांत पातकां आसूंक नजो. तो वळ मात्र देव ताजी कृपा ताजी बेसां आमकां धाडटा. हांगासर आसली आमी सर्व पातकी म्हणून हांव चिंता. कोणी सांता भक्त आसा जाल्यार तुमी येया, तुमचे फोटो काडून आमी दवरता. जेजू बाळकाच्या लागीं एक ल्हानशें पायनेल घालून आमी बरोवन दवरयेत, सांतीण सांत म्हणून. जर तर आमी पातकी जाल्यार म्हयन्याक 1 पावटी म्हणी कुमसार जायचे. तर कुमसार कशें जायचें आज सांगना, आनी दीस पळोवया. कुमसार जायना तर, कुमसार जायना तर देवाची आशिर्वादां आमकां मेळनात. जायते पावटी आमी विचार सांगचें आसा, फादर कालंगी प्रॉब्लम आसा, खंयचें काम केल्यार बरें जायना, कितें केल्यार वायटच जाता. एक बरें कामां घरांत हांव जायनात. घरा 5 पयशे उरनात. फादर इतलें आमी काम करता, किल्लेशें सेवींग ना. भुरग्यांचे प्रॉब्लम आसा, घोवाचे प्रॉब्लम आसा, बायलेचे प्रॉब्लम आसा, शांती समाधान ना, कामांत समाधान ना, व्यारांत कांय पयशे लाभ मेळनात. फादर कित्याक अशें जावन आसा? पयलें वचून कुमसार जा. देवाची आशिर्वादां मेळा जाय तर पयलें वचून कुमसार जा. आनी कुमसार जाल्यार मात्र देवाची कृपा आमच्या जिवितांत वाळोवंक प्रारंभ जातात. तर कुमसार कोणा कडेन जावचें? कुमसार कोणा कडेन जावचें? देवा कडेन. वय देवान डिरेक्ट अपॉइंटमेंट तुमकां दिला न्ही? देवान डिरेक्ट अपॉइंटमेंट आमकां दिला न्ही?
जुवांस वांजेला अध्याय 20 वर्ड 21 to 23 हांगासर आमी पळयता जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त, जीवन जाल्लो जेजू क्रिस्त आपोस्तलांच्या मदगांत देंवता आनी तांकां ताजे गाय दाखयता, घेयात पवित्र आत्म्याक, ही उतरां जावन तो प्रारंभ करता. ताजे उपरांत तो सांगता कोणाची पातकां तुमी बोगशितात ती बोगसतलीं, कोणाची पातकां तुमी बोगसूंची नात ती बोगसाची नात. पातकां बोगसूंचो अधिकार केवळ देवाक आसचो. देवच हो अधिकार ताज्या आपोस्तलांक दिता. पातकां बोगसूंचो अधिकार ताज्या आपोस्तलांक दिता आनी जेजू क्रिस्त सर्गार चडच्या पयलें हो अधिकार ताज्या आपोस्तलांक दिता आनी होच अधिकार हर एक बिसायबाक ताज्या त्या लावणींत तावन बिसायब जाल्ल्या त्या दिक्षेत तावन ताका लाभता. आनी हर एकलो याजाक खंयच्या दियेसीजीन तो काम करनासा त्या देयसीजीच्या बिस्पात तावन पातकां बोगसूंची तो अधिकार स्वीकार करता. ताणें मागोवंक जाय बिस्पात तावन आनी बिसायब त्या दियेसीचो बिसायब दिता. त्या देखून हो अधिकार देवाचो, देवान दिल्लो. कशें पातकां बोगसा जाय देवाक मात अधिकार आसा आनी देव हो अधिकार ताज्या निर्णया प्रमाणे मनशांक तो दिता आनी ह्या देखून हो अधिकाराचो उपयोग आमी करूंक जाय. तो ह्या जाका कोणूच जावं दी, जावंक पुरो विगार, जावंक पुरो काजीतोर, जावंक पुरो वळोक नातलो, जावंक पुरो तरणाटो वा जावंक पुरो मातारो, कान आयकोनसो कान आयकना तुल्लो. थोडे फुडें चिंचे आसा, लो मातारो पाद्रे कान आयकना हाजे लागीं जावया, सांगलें कांय कळना. चिंता जायती आसात. पूण आज म्हणसर ह्या जाकान म्हणी तुमची पातकां भायर सांगल्यान गी 2000 वर्सां जालीं. ह्या जाकान म्हणी तुमी कोणाच्या लोकांची पातकां भायर सांगल्यान गी ना. म्हजें हें 16वें वर्स ह्या जाक जावन कशें म्हाका समजना. देवाची कृपा, तोंड बंद, देवाची कृपा कोणसोय जावन दितो ह्या जाक. तो तुमची पातकां भायर सांगना. त्या देखून भिरांत कित्याक, भें कित्याक?